येवकार हा समरिता खणगावकर. सुरवेळाचे हेडलाइन्स. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपल्या मंत्रिमंडळाक दिली खाती. तवडकर आनी कामतीक दिले मुखेल मंत्रालयात. जाल्यार फळदेसाय आनी ढवळेकर हांकां मेळ्ळी अतिरिक्त जापसालदारकी. गणेश भक्तांचो गणपती बाप्पाक उर्बे भरीत येवकार. चोय दिकांनी पातळा उमेदीचो उजवाड. कलाकारांचे कलेकय येयला चोवर. गोंयांत आयएमडीन सप्तकभर पावसाचो उक्तायला अदमास. वाडयला येल्लो अलर्ट. दक्षिण गोंयांतल्या कांय वाठारांनी उटंगराच्या पावसाक लागून जारी केला ऑरेंज अलर्ट. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आपल्या मंत्रिमंडळ वांगड्यांक म्हत्वाचे खाते नेमणूक जाहीर केल्या. रमेश तवडकर आनी दिगंबर कामत हांचे कडेन जायती मुखेल खाती दिल्यात. जाल्यार सुभाष फळदेसाय आनी सुदीन ढवळेकर हांकां अतिरिक्त जापसालदारकी मेळ्ळा. पळयात पुराय बातमी. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें 4 कॅबिनेट मंत्र्यांक जापसालदारकी दिल्या. रमेश तवडकर आता खेळ, आदिवासी कल्याण, कला आनी संस्कृती खात्याचेर देखरेख दवरतले. भौशीक बांदकाम खाते, बंदरां, वेट्स अँड मेजर्स अँड लीगल मेट्रोलॉजी हांची वेवस्था करपा खातीर दिगंबर कामत हांची नेमणूक जाल्या. पयलींच मंत्रिमंडळाचे वांगडी आशिल्ले सुभाष फळदेसाय हांचे कडेन पिवपाच्या उदका खात्याचेर, जाल्यार सुदीन ढवळेकर हांचे कडेन संग्रहालय आनी गॅजेटियर खातें सांबाळटले. कितलेशेच दीस वाट पळोवपी आनी राज्य मंत्रिमंडळात बदल जाले उपरांत ही घोशणा केल्या. नवी जापसालदारकी दिल्या उपरांत मंत्री आपल्या व्यापक भुमिका कशे तरेन हाताळटा ताचेर सगळ्यांचेच नदर आसा. हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सोपूत घेतां की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हूण म्हजी कामां यथा योग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसत तितले सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्तो करचो ना. रमेश तवडकर देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा निश्ठा बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या लोकांक हांव दिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेय संबंदीत ममतायत अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव रमेश तवडकर देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडिल्ले अथवा म्हाका कळिल्ली अशी कसलीच गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसा तितलेंच सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक किंवा व्यक्तीक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्ती करचो ना. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी मुझेफ शेख. पणजेच्या भलायकी सेवा संचालनालया फाटल्यान कळमेल्ली पिड्ड्यार जाल्ल्यो सरकारी गाडयांची मसण जाल्या. ह्यो अधिकृत गाडयो आसात ज्यो एका काळार खात्यान वापरताल्यो, पूण आता तशेच सोडल्यात.
ज्या काळात राज्य भलायकी साधन सुविधा आणि संसाधना सुधारपाची मागणी करता त्याच काळात ही नदर महत्वाची चिंता निर्माण करता. पळया सुभाषिश गोवेकाराचो हो खासा रिपोर्ट. Behind the Directorate of Health Services in Panjim lies a graveyard of government vehicles, rusting, rotting and forgotten. These are official cars once used by the department, now abandoned in the open. At a time when the state demands better healthcare infrastructure and resources, this site raises serious questions. We are here behind the DHS headquarters here in Panjim, the capital city. Well, these vehicles behind me, when they could have been auctioned, scrapped or sold off, instead lie here idle, rotting away, rusting away. At a time when a lot of rural PSCs are struggling to find equipment, have vehicles, and the government is on a spree buying vehicles, why are these vehicles here that could have been maintained and used not being? Well, if you take an example, this vehicle here has been rotting away for a couple of months. We're not sure exactly how many, but looking at the condition with moss growing all over it, the rust that is developing, really clearly shows the kind of negligence and the apathy towards maintaining these vehicles. Remember, these vehicles are bought with taxpayer money. This is something that taxes that you or me pay to the government so that they can buy infra that can help people. There are ambulances here that have been rotting away. There are vehicles that can be used by health officials. Even the sumo has a bed inside. Now, as you can see, that is the stretcher where the patient would go. And down are beer cans. How are beer cans inside a government vehicle? How is there no check on this? There also seem to be some sort of packets or ice packs that have been rotting away here in the front. That if the camera can just point in, you can see these packets are just being lying inside. Now the issue is not the ice packet being inside the car, it is the maintenance and negligence that is happening here. Now remember, this is the DHS headquarters, this is where the DHS operates its stuff. And right behind it is an example of negligence. Look at the state of these cars. These are cars, once again, let me remind you, these are cars that are bought with our tax-paying money. Recently, the government had an auction where the government said that we would auction old cars, be it for scrap or for reuse. It was done, but why were these vehicles not taken? Why were these vehicles left here rusting away? Well, how many of you ever dreamed of having a nice off-roader, especially a vehicle like this, an iconic vehicle, even used by the military, the Gypsy? Well, while the government could have auctioned these vehicles, there are many enthusiasts who would have loved to have a vehicle like this, instead sits rotting away here. Now inside the vehicle, the situation gets even worse. Remember, this is behind the DHS headquarters, the one department that takes care of health issues, be it malaria, dengue or any other infectious disease. This is now behind their headquarters. Now inside this, as you can see, there are diapers that are there that are rotting away. There are masks, there are tons of plastic bottles, leaves, and even beer bottles. Now this one here belongs to our Indian government, the central government, and you can look at the state of this vehicle. Whether it was donated, it was used for Indian government officials to be used here in the state. Well, the condition is pathetic. There's tires rotting away in the car, the front seats, the seats have been torn apart. I mean, if you look at the condition of this car, look at this. The doors are open. So the vehicles are here with just doors open. Now who comes in here? There's lighters, there's matchboxes inside the car. What sort of activity goes on over here when it gets dark? No one knows. So again, give it a thought. Think about what is happening here in the state. And really, kind of put yourself into introspection as to this is your taxpayer money. These vehicles here belong to the people of Goa, and these are simply rotting away here in the state, right in the capital city. गोवा 365 खातीर सुभाषिश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत गणेश भक्तांनी व्हडा उमेदीन बाप्पाक येवकार दिलो. चवथीची उमेद वेगळीच. चोय दिकांनी ती उमेदीचो उजवाड हाडटा. चवथी कडेन कलाकारांचे कलेकय चंवर येता. ताची प्रतिभाय फाळटा. पळोवया गोंय भरचे कांय उमेदीचे खीण.
गायत्री शंकरा गणपति देवता ओम गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय ओम प्राणाय स्वाहा ओम उपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा। श्री गणरायाक विनम्र वंदन करता आणि आजचो दीस संबंध भारतात चैतन्यमय वातावरणाचो दीस गणरायाची पूजा करून आम्ही जे प्रत्येक गोष्ट सुरुवात केली ताजीच आज गणेश चतुर्थी आणि आजच्या ही गणेश चतुर्थी प्रत्येक मनीस प्रत्येक घर 1 दीस 5 दीस 7 दीस 9 दीस 11 दीस आणि 21 दीस असं मोठ्या दबाज्यान साजरो करतात. त्याशिवाय सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आसा ती 7, 9 आणि 11 दीस असो गणेशोत्सव साजरो करता. तें महत्व म्हणजे खंयचो जेन्ना आमी पूजन करता मागीर लक्ष्मीचें आसून किंवा इत्यादी आसून आमची सुरवात ही गणपती पुजनान जाता आनी त्या खातीरूच ताका खूब मोठें महत्व आसा. दुसरी गोष्ट ताका दिशा लागना. ह्या गणरायाक दिशा नासता. तो सावथाकूय स्थापन जाता, तो इश्टाकूय स्थापन जाता, तो नॉर्थाकूय स्थापन जाता किंवा वेस्टाकूय स्थापन जाता. अशें दैवत हे मोठें आनी तातूंत ताजी जी स्पेशली ताजी जी हें आसा गुणवंदन तें अथर्व शिक्षण आसा. आज गणेश चतुर्थी आणि सगळ्या घराघरांनी आज गणेश पूजन जाता. त्याचप्रमाणे व्हडा प्रमाणात सगळ्या गोंयभरूच न्ही सगळ्या देशभर प्रमाणे जगभर व्हडा प्रमाणात सार्वजनिक गणेशाचें पूजन जायत आसता. ह्या निमतान आणि सगळे गणेश भक्त एकठांय येतात. आपले सगळे हेवे दावे जात पात सगळे विसरून जे सार्वजनिक गणेशोत्सव जो असता ते सार्वजनिक गणेशोत्सव मनोवपा करता म्हणून सगळे समाजातले लोक एकठांय करतात. म्हणून आज सार्वजनिक गणेश पूजन हे खूप महत्त्वाचे आसा आणि म्हणूनच सगळ्या लोकांक एकठांय करपा करता टिळकान ही एक हाक दिली आणि सगळे जगभर आयच्या दिसा गणेश पूजन जायत आसता. आज ह्या निमतान सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ पुंडा तर्फे त्याचप्रमाणे सगळ्या समाजातर्फे आज हांव सगळ्या गणेश भक्तांक आणि सगळ्या समाजाक शुभेच्छा दिता. धन्यवाद. श्री गणेश आज जे काही प्रसाद उदय नाही आज त्यांच्या वास्तूमध्ये आज प्रतिवार्षिक पद्धतीप्रमाणे हे जे काही गणरायांचं आगमन झालं त्याच्या निमित्तानं त्यांनी त्याची काही षोडशोपचार पूजा केली. त्याच्यानिमित्त आजपासून या घरामध्ये सुख शांती समृद्धी अन्न तर भाग्यलक्ष्मी प्राप्त हो तसंच घरातील सर्व मंडळींना उत्तम प्रकाराचा आरोग्य प्राप्त होईल. या 5 दिवसांमध्ये त्यांनी सगळ्या भक्तांनी दर्शनाला यावं असं जे काही त्यांचं आव्हान आहे. त्यामुळे सर्व भक्तांनी या त्या 5 दिवसांमध्ये सर्वांनी दर्शनाला येण्याची नम्र विनंती. स्वरूपाचे मंडपाचे अनेन यथाशक्ती पूजनेन दरवर्षीप्रमाणे आम्ही या वर्षी सुद्धा देखावा केला तो म्हणजे ब्रह्मदेवाचो. तो आशीर्वाद दिताना अशें दाखयला 10 दीस कापूस आम्ही पर्वत केला आणि आमकां आमच्या चुलत भावान मंदार शेडगांवकर यांनी सुद्धा हेल्प केला.
तशेंच आमच्या ह्या सगळ्या फॅमिलीन येवन माटोळी बांधल्या. आमच्या तरानातले सामान सगळे हाडून माटोळी बांधल्या. प्रायज बी केन्ना मेळटा तुमकां? हो, वार्षिक गावता सत्पुरुष क्लब, ते कल्चर क्लब, सत्पुरुष कल्चर क्लब यांच्या तर्फे दर वर्सा हांकां दोगांचे मेळून हेंच्यांनी डेकोरेशन करता, ताका सेकंड प्रायज मेळटा. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. दिवचल वाठारात भटकी सुण्यांचो विशय लोकांक त्रास करपाक लागला. पालिका हाजेर पुरेपूर दखल घेता वय काय दर फावट मिडिया हे मुद्दे पालिकेच्या नदरेक हाडून दिवपाक जाय. पळयात पुराय बातमी. दिवचल पालिका मंडळान वेदांता कडेन कबलात करून शारांतल्या भटकी सुण्यांचो प्रश्न सोडोवपा खातीर पावलां उबारल्यात अशें नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकरान सांगलें. कुत्र्याच्या वाडट्या संख्येक लागून निर्माण जाल्ली समस्या पयस करपा खातीर परिशद थळाव्या प्राण्या कल्याण संस्था वांगडा सुण्यांचें स्टरलायझेशन करपाची आनी जनावरांक शेल्टर उबारपाची कार्यावळ घडोवन हाडटा. ताका लागून रस्त्यार भटकी सुण्यांचो आंकडो उणो जावपाक मजत जातली. नगराध्यक्षान सांगलें. कुत्र्याची खरीच वाड जाल्ली आसा आनी सगळी कडेन म्हणजे समज हांव आतां दिवचलेन हें करता सगळी कडेन दिवचलेन कळप जाल्ली आसा. म्हणजे 10-15 कुत्र्यांची गँग म्हणजे सगळ्या कॉलनीन आनी तेंचे पासून भुरग्यांक त्रास जाता. आनी दुसरी कितें जाता आमची जी कोणी माजरां पोसल्या त्या माजरांक त्रास जाता म्हणजे माजरांक खाता कुत्रे. म्हणून आमी कितें करता केलां की वेदांता कंपनी आनी एक सोशल वर्कर एक संस्था तेंच्यांनी आमी आतां निकतेच टायप केला आनी ते साखळे वेदांतान तांकां तेंच्या खातीर जागो दिल्लो आसा आनी तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलां. आमी 2 म्हयन्या भितर आमी सगळी जी कुत्री हांगासर आसा तांकां व्हरून तेंची नसबंदी करतले आनी जी जखमी बी कुत्री हें आसा तेंचेर उपचार करपाचे आमी करतले. म्हणजेच कितें वेदांता ही संस्था आनी दिवचले नगरपालिका हे संयुक्त विद्यमान हें करून सगळ्यांक हें करतले. न्ही आतां जे आमचे गार्बेज ट्रिटमेंट पण आहा थंयसर तांकां हें केल्लें ते चालू आहा काय बंद आसा? ना थंय सद्या चालू ना. म्हणजे आमी थंयसर फक्त मदींच आमी नसबंदीचें हें केल्लें पूण आमी आतां चालू ना. फुडें हें आमी साखळेच ते करतले नसबंदीचें. तेंच्यांनी वेदांतान तांकां जागो दिल्लो आसा तेंचें काम चालू आसा. ते थंय ऑपरेशन थिएटर आनी रावपाचें हें करतले आनी आमी तेंचे कडेन आमचे कडल्यान आमी गाडयेची वेवस्था करतले. म्हणजे तांकां रिक्षा जी जाय ती व्हरपाची ती आमी ती वेवस्था करतले आनी ते बाकीचे केजीस बी जाय ते करतले सगळे. त्या कुत्र्यांचो बंदोबस्त करचो व्यवस्थीतपणे तांकां खंय ना खंय तरी तेंचे बंदोबस्त करून तांकां धाडचे आनी ह्या दिवचलेक कुत्र्या पासून दिवचलच्या भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक आनी जे ज्येश्ठ नागरीक आसा तांकां वाचोवचे. न्ही हे कुत्रे खंय काय आसता? तेजो जर पळयलें जाल्यार दिवचलची मार्केट आसा वयल्या त्या मार्केट एरियेन जवळ जवळ 50 कुत्रे
जर पयले आतां 50 कुत्रे हांगा भटके कुत्रे जे गांव वयले अशें म्हणजे रस्त्या वयले कुत्रे म्हणटा तांकां तशे कुत्रे हांगा ह्या मार्केटा एरियेन बसले आसता. हांगा ल्हान भुरग्यांक जाणट्यांक भोंवपाक सुद्दां हांगा परिस्थिती बिगड जाल्ली आसता. त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता. पयलीं कुत्र्यांक मारपाक एक मनीस येतालो आनी आतां हे जी गव्हर्मेंटान हें काडला की तांकां मारप न्ही, ताजे बद्दल तुका कितें दिसता? हांव अशें म्हणटा तेजी वेवस्था खंय ना खंय तरी केल्या न्ही. काही शिवोले सारकेल्या गांवांनी एक तेंची एनिमल हें आसा तेंचे त्या थंयसर वचून तांकां कुत्र्यांक सोडूं येता ना ती नसबंदी केली जाल्यार हे कुत्रे अशे जे आसा पळय ते अशे बेशिस्तपणान भोंवचे ना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. कुडतरी जिमखानार आयोजित केल्ले आनी कुडतरच्या सेंट आलेक्स चर्च मैदानाचेर जाल्ले कुडतरी विलेजर्स कप 2025 सर्तीत पॅरिस यूथ नुवें नावेली स्पोर्टिंगाक हारोवन सेमीफायनलीत आपली सुवात निश्चित केली. कुडतरीच्या सेंट अलेक्स चर्च मैदानाचेर जाल्ले कुडतरी विलेजर्स कप 2025 सर्तीत पॅरिस यूथ नुवें नावेली स्पोर्टिंगा 8-2-1 अशा गोल फरकांनी जैत जोडून सेमीफायनलीत सुवात मेळयली. गेम बरें खेळ्ळे, एटीट्यूड आसलो सारको 100% दिला. आता तुमगे 3-4 गोल चुकले कित्याक लागून? आनी मातशें मिस जाताय, स्लिपरी हा ग्राउंड मिस जाताय, पार्ट ऑफ द गेम. आता हेसो टुर्नामेंट ऑर्गनायज कोताय जायत जाण, सो तुगे मेसेज कितें तेंकां? टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्यार भुरग्यांक मातशें चान्स पडटा, जितले भुरगे खेळटाय तितले इम्प्रूव जाताय. आनी चडसो हेसो टुर्नामेंट लोक कित्याक धाडटा तुका? कित्याक हो विलेज टुर्नामेंट न्ही, विलेजी सपोर्ट आसता. क्लब इंडिविज्युअल जाता, क्लब थोडे आय लायक थोडे क्लब आहाय ते प्रोफेशनल नाय न्ही, हे आतां जायते क्लब आहाय, अराउंड 150 क्लब आहाय आनी तेंगे सपोर्टर पयलेसान आहाय ते. आनी ते गेमीन तुका चडशें आतां सावथा गेमी न्ही सगळे नोता जाताय. हिंगा लोक कितें पळयतलो, हिंगा आतां सद्या तुका इंटरविलेज चोयल्यार दांड्यार बीन सगळे लोक बरो जाता. बेनावली सगळे लोक बरे आहा, एटेंडन्स लोकांय बरें आसताय. आमचो कुडतोरी आमी इंटरवर्ल्ड टुर्नामेंट चलताय, समजा 8 इंटरवर्ल्ड टुर्नामेंट चलताय, क्लब आहाय आमचे. आनीक आमी भुरग्यांक वयर काडपाक हें वावुरताय, यंग ब्लडेड भुरगे सारके. आनीक आमचे क्लबाक वयर काडपाक जेन्ना भुरग्यांनी आमकां बरो सहकार दिता आनी आमचे इंटरवर्ल्ड टुर्नामेंट बरो चलता. तेजे आमचे सिमेन्स कापाक आमचे आमी तांकां घालता, सिनियर प्लस ज्युनियर भुरग्यांक घालून आमची विलेज टीम बरी करपाक जाय कुडतोरी जिम घालून. आनी 28 तारखेर आमी क्वॉर्टर फायनल खेळटाय एगेन्स्ट CRC कांसावले कडेन. आनी आमी रावता येवपावटी चांदोर सिमेन्स कापाक फायनला पावपाक आमचो बरो उमेदीन मुवमेंट करतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मुजेफ शेख. गोंयांत IMDन सप्तकभर पावसाचो अदमास उक्तायला. येल्लो अलर्ट चड काळ वाडयला आनी फुडल्या सप्तका मेरेन परिस्थिती बरी जावपाची शक्यताय आसा. राज्यांतल्या उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय म्हालांनी मध्यम ते उटंगराचो पावस पडिल्ल्याची नोंद जाल्या. हवामानाची शिटकावणी असून लेगीत कांय वाठारांनी हवामान उश्ण आसले. दक्षिण गोंयांतल्या कांय वाठारांनी खूब उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. मळबात कुपां दाटिल्ल्यान आनी पावसाक लागून तापमान सामान्य पातळी परस उणें जालें. बिरेस्तारा पळयल्यार गणेश उत्सवात अशीच तरेची ओली परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. हाका लागून झाडां पडपाचो चड धोको आसा. लोकांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. गोंयचे चडावत आनी उणें तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतलें. राज्यांत सध्या 29 तारखे मेरेन येल्लो अलर्ट लागू आसा. तातूंत हलको ते मध्यम पावसाचो अदमास आसा आनी कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्या काळा उपरांत हवामान बरें जावपाची शक्यताय आसा. ताका लागून गोंय 31 ऑगस्ट मेरेन ग्रीन झोनांत परत येतले. उपरांत 2 सप्टेंबर मेरेन ते परत येल्लो अलर्ट जातले. चवथी कडेन पावस 29 ऑगस्ट मेरेन वाडयला येल्लो अलर्ट. पावस आनी खर वारे येवपाची शक्यताय. बिरेस्तारचो अदमास वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस. झाडां पडपाचो आनी दुबळी बांदावळ कोसळपाचो धोको. लोकांक सादूरतायेचो सल्लो. बिरेस्तारचे चडावत आनी उणें तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस. 29 तारखे मेरेन हलको ते मध्यम पावस. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस. सप्टेंबराचे 1 आनी 2 तारखेक येल्लो अलर्ट. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.